A29. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. प्रितीवंत भयणी भावानो, संतोशाच्या उमेळ्यांनी बरोवन आयज भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या स्वर्गा वर्णांची दोबाजीक परब आनी बरोबर आमच्या भारताच्या स्वतंत्र दिसाय आमी समोर बता. देवान आपल्या सवें आनी आख्ख्या मनशाकुला सवें व्हड व्हड वस्तू केल्योत त्यो निवळून भाग्यवंत आंकवार मरयेन देवाची तूस घाल्ली. ही तूस गितांतल्यान उतरां म्हजो आत्मो सर्वेस्पर वखाणटा. आयच्या सेवाधर्माचो विशय. देवान तिका कुडी आत्म्या सयत सर्गीच्या वैभवांक उबारून व्हेली. हो आयज खुशालकायेच्या आमच्या भावार्थाचो गूट आमी समोरता. न्हयच देवान तिका तिच्या सवें व्हड दया दाखयली, पूण आमान भारता नागरिकांच्या देशाची स्वतंत्राय दिवन सुटकेचें देणें फावो केलें. ह्या देण्या पासत देवाची आमी तूस गायता. तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी धामाच्या मिसावांचो दीस मनयता. देवान आमच्या सवें दयाल दाखयली तशीच आमी आमची काळजां लांब रून कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आनी खरी सुटका आनी स्वतंत्रताय आमकां फावो जावंक
जायते पावण आमी घोडी पातकान जेल्यान पातकाचे गुलाम जाल्या. हे सगळे पातकांची दूख धरून बोगसोडे मागुया. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोल बोरिश्त पवित ताचें नांव. सोम्या जेजू वायट आदारून आनी पातकाची गुलाब जावन सोरेस्वरा देवाचें पवित नांव आमी बोश्टयलां. आमकां बुगोस सायबा. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. क्रिस्ता जेजू गुलामपण विस्तारलोल्यांक आनी जबरदस्ती चलयतल्यांक आमचो तेंको आनी पाठिंबो आमी दिला. आमकां बुगोस सायबा. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोत्ता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. सोम्या जेजू संवसारी वस्तू एकठांवचे धांवडेत आमी गुल जाल्या आनी भुगतान सोंसतेल्याचे रोडणे आयकूंक आमी फाटीं उरल्या. आमकां बुगोस सायबा. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोल राष्ट्रांच्या दोनया आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें आंकवार मारे कुडी आत्म्या सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या काल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटोन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय
सासणाच्या सासणांक आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुदिताक म्हणलें, म्हजे धुवे, संवसारांतल्या सगल्या वस्तुऱ्यां भितर भोवोरत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रोसलेल्या देवाक वाकाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचे मस्तक कापून ताणेंच नीत वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कधीच उबून वेचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाव आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचे राष्ट्र चेपोन माती खावन पावले तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलोवन आमचे गोठान तुवें वाटायले. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खे शार गाजले. देवाचे उतोरे. देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सोवे मुरगाट्टा कालीस मोचे. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीस मोचे. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीस मोचे. म्हज्या देवा सोवे बोळ म्हाका मेलना. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीस मोचे. बोलिश्टांचे दोनू मोडले, पूण अशोक्तांचे बोल वाडले. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावराक वचना. वाचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीस मोचे. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीस मोचे. गोरिबांक तो धुळींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरा मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीस मोचे. बागयोन पावलून गालेजियेकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आपले सत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यान, पूण आपले सत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो कोश्यो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तूं जो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून काशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तल्यात. सांगता तें आत्म्या पोरमोणे चलात आनी कुडी मासाच्यो कोश्यो पाडूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कोश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कोश्यो कुडीचेर आड वेतात.
त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलेंय तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. उद्गार गावंक उबे रावया. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. Sorveți portumce sobe asum. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. मारीन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवेक साकोन्नेचेर ताणें दिश्ट घाली, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोरबोळीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सोक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दिसपटायता. पोदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या देण्यांनी भरता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीची ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थेक नितेकाणी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी सुरवातेक आयकलां व्हडली दोबाची परब आमी समोर उमता. आनी ती परब आमच्या भावार्थाचो गूट समोर उमता. आंकवार मारे कुणी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली आनी हे भाशेन तिचें स्वर्गा व्हरोन आयच्या दिसा आमी समोर उमता. आनी ह्या स्वर्गा व्हरोणान आमकांय आमचें जिवीत ह्या संवसारांतूच रावपाचें न्हय, पूण आमकांय सर्गेची वाट जेजून उक्ती केली आपल्या जिवणपणा वरवीं. आनी त्याच बरोबर आंकवार मारयेकूय त्याच मोहिमेंत तिणें वांटो दिलो. देखून आंकवार मारी देवाची तूस करता आनी वाखाणणी करता. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारोका देवा सोवे मुरगोडटा. तो देवा सोवे मुरगोटूंक आमकां आपयल्यान आनी देवा सोवे मुरगोटप म्हटल्यार स्वतंत्रताय जी देवान तिका फावो केली. पातका विणे जल्मा काडली, पातका विणे ती जियेली आनी देवाक मानवता ते भाशेन ती जियेली आनी देवाची मोहिमा तिणें अणभवली आनी देवान तिका
मोहिमेमोन केली. तोरायच्या दिसा खेरीत भाशेन आत्म्याची सुटका देवान तिका फावो केली. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो व्हडल्यांतलें व्हड देणें म्हटल्यार सुटकेचें देणें, फ्रिडम. आनी ही सुटका सायबीण मायंक पातकां विणें जल्माक हाडली, पातकां विणें ती जियेली आनी पातकां विणें ती आपलें जिवीत देवाच्या कुशे पोरमोणे जियेली, देवाच्या उतराक खालती जाली, देखूनच देवान तिका उंच उबारली. आनी हे भाशेन हो मोहिमेमोंत जागो तिका फावो केलो. तर आमी आयज सांकवार मारयेचें स्वर्गावरण समोर ओंपता आसतना आत्म्याची सुटका आमी समोर ओंपता. तर जिवीत जावन आसा एक झूज बरें आनी वायटा मदें. हें झूज काडोकाच्या बोर्डाचेर आनी उजवाडाचे बोर्ड हाचे मदें. कल्चर ऑफ लायफ आनी कल्चर ऑफ डेथ. संस्कृताय जिविताची आनी संस्कृताय मरणाची हाचेर. देखूनच आयज आमकां खेरीत भाशेन सायबीण माय एक देख आमकां निश्कोणोवंक गोड सोबोलेली सायबीण माय पातकां विणें जियेली, पातकां विणें आमी जियो. जिनसां तरेचें गुलामपण पातोक आमकां करता त्या पातकांतले आमी मेकळी रावंक ही आयची परब आमकांय जण एकल्याक आपयता. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारोका देवा सोवे मुरगोडटा. तर आमचें जिवीत देवा सोवे मुरगोटलेलें जावंक, देवा सोवे आमी सगल्या तरेच्या वायटाचेर पातकाचेर जुलूमशायेचेर झुजोवंक गरज. देखून आयज आमी दोन सुटका समोर ओंपता. एके वाटेन आत्म्याची स्वतंत्रताय आनी दुसरे वाटेन आमच्या राज्याची देशाची स्वतंत्रताय. जिनसां जायतीं वर्सां आमचो देश गुलामपणान आसलो, जावं ब्रिटिशांच्या त्या गुलामपणांतलो सुटलो आनी सुटका फावो जाली. तरी आसतना आमच्या मनान काळजान दुबाव आसतलो. खरी सुटका आनी स्वतंत्रताय आमकां मेळ्ळ्या गाय, आमी भोगतांव गाय. आमच्याच भारतान आमी पळयतांव कितले तरेची जुलूमशाय, कितले तरेचे कितले तरेचो भेदभाव केल्लो आमी पळयतांव. एथनीक क्लॅशीस आमी पळयता. मणिपूर गांवांत कोण भाशेन आमच्या लोकांक लासून मारून तांकां कसलो फ्रिडम, कसली स्वत्याक ती कसली स्वतंत्रताय आमकां दिश्टी पडटा गाय. एके भाशेन जुलूमशाय आजुनूय चलता. तर आमी खेरीत भाशेन स्वतंत्र जाल्या गाय. ही स्वतंत्रताय हेच्या नांवान आमी दुसऱ्यांक तो त्रास दिता, खोस दिता आनी जिवेशी मारता. कसली स्वतंत्रताय? आमी फकत मरणाची संस्कृताय निर्माण करता, जिविताची संस्कृताय न्हय. सुटका, खरी सुटका आमच्यान म्हणूंक जायना. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो तर आयज आमी स्वतंत्र कशी जियेतेल्या आनी देवाच्या मुखार मुरगोडटेल्या जाल्यार पातकां विणें जिवंची गरज. सगळे तरेची जुलूमशाय पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटीता, दुर्बळांक तो वयर काडटा. असलोच आमचोय हुस्को जावंक जाय. आनी हे भाशेन ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परतून धाडटा आनी दुबळ्यांची सेवा करता. तर असले आमचे सोवे, असलें वातावरण उत्पन्न जावंक आनी देवा सोवे आमचो आत्मो मुरगोटूंक आमी सगळीं वावरुया. पातकाचेर झूज मारूंक, वायटाचेर झूज मारूंक, जिनसां तरेची जुलूमशाय वसता ताचेर आमी झूज मारूंक आनी खरी नीत शांती आमचे मदें नोंदूंक आनी आमी खरी शांती आनी नीत शिंपणाव जावन आमचो हुस्को ह्या आयच्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा आनी मारयेच्या स्वर्गावरणा दिसा
दुसरे सुवातेर आमी पळयता आमच्या भारत देशाची स्वतंत्रताय आमी समोर ओंगता आनी ही स्वतंत्रताय म्हटल्यार सेवे चाकरेचें जिवीत. खरी स्वतंत्राय आमकां दिता सेवे चाकरेचें जिवीत. जशें आयचे पयले दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. स्वतंत्रतायेच्या नांवान निबा घेवन एकामेकाची जिन्सां तरेन एकामेकाक मारून हाशात अशें तुमचें मोदें जावचें न्हय. कुडीची आत्म्याची राड आनी हे भाशेन झूज कुडी आनी आत्म्या मोदें आमच्या जिवितान चलतलें आनी चलता. देखूनच म्हणटा खरी स्वतंत्रताय म्हटल्यार आत्म्याची स्वतंत्रताय. तर आमचो भारत देश स्वतंत्र जाला जाल्यार कितें भाशेन ही स्वतंत्रतायेची फळां आमचे पोरचे सवे आसूंक जाय. जशें दुसरें वाचप म्हणटा कितें गरजेचें मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करात, पेल्याचो मोग करात, राग द्वेस आनी जिन्सां तरेन जुलूमशाय चलोय नाकात. तर हे आमचे सवे जायते असले वस्ता ते आमी नाटक करूंक वावरूंक जाय. आनी खरी स्वतंत्रताय हाडटा तसलीं पावलां आमी मारूंक जाय. सत नीत शांती असलीं तत्वांनी ही स्वतंत्रतायेची फळां आमी एकामेकाक वांटूंक जाय आनी अनुभवूंक जाय. तेन्नाच की आमच्यान म्हणूं येता आमचो देश खरोच स्वतंत्र जाला. आमी स्वतंत्रताय जाल्या आनी आमकां फ्रिडम मेवला हें जाणून आसा व्हडल्यांतलें व्हड देणें. फ्रिडम ऑफ स्पीच, फ्रिडम ऑफ रिलीजन, फ्रिडम ऑफ सगळे तरेची सुटका जी आमचे ओक राखूंक आनी सांबाळूंक वावुरता तसलो खरी सुटका आमकां मेळोंक. तिसरे सुवातेर आयज आमी उगडास करता दामा मिसावांचो. आयचें कलेक्शन जें आमी कितें फुल्लां पाकळी घालतले ते दामांच्या मिसावांक वेता. वर्साच्या वर्सा 15 ऑगस्ट आमी जाणा आमची डायसीस गोवा एंड दामान. तो दामांक जायते जागे आसात, जायते तांचे गरीबसाण आसा तांकां आमचो आदार सहकार आमी दिता. जायत्यो फिरगोजो ह्या समयार जायते आदार पाठयतात. हांव जाणा कांदोलीसान वर्साच्या वर्सा जायते दुडू ते तांकां धाडटा. खंयसर इगोजो सारक्यो ना त्यो बांदूंक, खंयसर कितें सारकें ना थंय सारकें करूंक आनी ह्या लोकांक हे भाशेन आमचो आदार सहकार डायसिजीचो आमी ह्याय आमचे डायसिजीचो भाग म्हूण दामाचो मिसांव फुडें व्हरूंक आनी फुडें वचूंक तांकां आमचो सहकार आनी आदार दिता. तर आयज जें कितें आमी कलेक्शनान घालतले तें आमी ह्या दामांच्या मिसावां खातीर धाडटा. तर उदार मनान उदार काळजान दिवचें घालचें आनी हे आमचो आदार ह्या मिसांवाच्या वावरांत आमी दिता तो तांकां फायद्याचो जावचो म्हूण मागुया आनी फायद्याचो करूंक वावरुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाट एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सोत मानता हांव देवाक, सोर पोगेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक जे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो आंकवार मरे ताय सोलमोलो पोंच लाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सात चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चडलो सोर पोदेदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठांय पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आमचे आवडे अदीक करून जिन्सां तरेचो लोक गुलामपण भोगता
आनी गुलामपणान जियेता तांकां सगल्यांक खरी स्वतंत्रताय फावो जावं आनी स्वता नितीन शांतीन तांचे मोदें वसूंक आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले आपोवणे देवाचे उदार मोगाचे देणे म्हूण स्विकारून जेजू सारकेले फुडारीपण चलोवन आपले पोरजेक जेजूची नीज रूपकार ते जावंक पावोंक तांकां बापाचे बोळ मागुया. देशाचो आनी राज्याचो कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक मेळ्ळोली जुत्ती जुलूमशाय चलोवंक न्हय पूण निस्वार्थीपणान देशाचो आनी तातूंत जियेतल्या नागरिकांचो उखल करचे मिसाव म्हूण वळखून हेच दिशेन आनी आशेन आपली जबाबदारी पाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आयज भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या सरकार वर्णनाची दोबाजीक परब समारंभताना देवान तिचे सवे आनी तिचे वरवीं आमचे सवे व्हड व्हड वस्तू केल्यात. त्यो नियाडून आमचें जिवीत देवाक आनी भावा भयणीक एक निरंतर मोगाचें समर्पण आनी गीत आमी करूंक आमकां बापाची जानवाय मागुया. दामाच्या मिसावा सवे आमी सदांच हुस्को दाखोवंक आनी थंयचे पवित्र सोबेक आनी मिशनारांक घडटा ते परी आमचो सगलो तेंको आनी पाठिंबो दिवंक आमकां बापाचें उदारपण मागुया. मोगाड बापा ही आमची कांती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. भाग्यवंत आंकवार मारेची देख घेवन तेचे भाशेन देवाची कुशी सदांच आमच्या जिवितान करूं. पातकाचेर आनी जिन्सां तरेचे वायटाचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा आनी बोळ दी. तशेंच खरी स्वतंत्रताय आनी स्वतंत्रायची फळां आमचे सेवेंतल्यान उत्पन्न करूंक आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
बेटोणेच्या वेलार C 35. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आग्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुवें बागयो तांकवार मारेक स्वर्गार उबारून वेल्याय देखून सगळे रोसने बरोबर वाखणणेचो योद आमी तुका भोगतीन समोर पिताव. तिचे विणवणेक कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका ओतरेकूंक आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगलो संवसार पुनर्जिवणपणाचे मोहिमेक तयार कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काड्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो व्हड दीस वो संतोसाचो ताचे मायेच्या स्वर्गा वरोणाचो तो देव सैमान एकलो स्पूत तुजो तुज्या सांगाता रोसनार सोर जिवांचो तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरा वोडत्या अजापान मनशां सैमान पूत जावन आयलो. बागयो तांकवार मारयेचो देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडान बोगोरायच्या दिसा तिका उंचल्या स्वर्गार उबान व्हेली. मोहिमेन एक दीस सुपूर्ण जाल्ली ते तुजे पवित्र सोबेचो तिका केली ओरोम आनी परोम रूपकार.
तुजे वाटसुरे पोरचेचो केली तिका थीर बोरवाचो केली बुजवणीचो तारो देखून वर्णुनोचो तसल्या अनुदान मारयेचें तूं गीत आमचेंच करून सोर्गीच्या सोर दुतां भोगतां सांगाती आनी सगळे तुजे रोचणे बरोबर तुज्या मोगाचें आनी पोदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पावळताचो गोड परगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितुमीचेर विस्तारलोले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगती बागयोन तोर दुतांनी सोर काडी तुका मानोल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा खामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. खरी स्वतंत्रताय म्हटल्यार कुडी पोरमोणे न्हय, आत्म्या पोरमोणें चलूंक, मोगान सेवा दिवंक आनी हे तरेन सेवे वरवीं खरी स्वतंत्रताय शिंपडावंक. हेंच करूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान रेखता. तर आमकां तुजें उदार काकुदीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोटली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ओस्तो जेजू आंकवार मारेतान सोलमोलो आमकां स्वतंत्र आनी खरी सुटका दिवंक तो आयलो. आत्म्याची सुटका, सगळ्या तरेच्या वायटांतली सुटका ह्या साच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यांत
ते आमी सगळी सुभागी सुम्या ते म्हाजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियाच्या वेलार D34.
प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा मोहिमेक पावलोले आंकवार मायेच्या मोहिमे वोन पुताची कूड आनी रगत संतोस मनीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडून आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी सोमेज सांकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेस जिविताचे बोरतेक आनी पुनर्जिवणपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. बसूया. खेरीत भाशेन आयचे पोरबेची उनवणीत पोरबी तुमकां सायबीण मायेचे स्वर्गा व्हरोन आमकांय स्वतंत्रतायेन जिवंक आनी खरी आत्म्याची स्वतंत्रताय आमकां मेळूंक आनी दुसऱ्यांकूय आमी ती मेळून घेवंक वावरूंक आमच्या भारत देशाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी सायबीण मायचे विणवणेन कृपा मागुया. आयज आमचे तरणाटी पॅरीश यूथ रेज मागोस पॅरीश यूथ प्रोग्राम करतले सांजे 3 वरांचेर युनिटी हॉलान. तर मागता सगल्यांनी वांटो घेवंक येवंक हो प्रोग्राम न्हयच भुरग्यांक कांय कार्यावळी आसात तुमकां सांगलेल्यो आसा आदी कितें कसल्यो कार्यावळी आसा रांदपाचें आसा खंय कोण रांदून बरें रांदून जेवण हाडल्यारूय प्रायज मेळटलो स्पॉट प्रायजीस आसतले. तो सगल्यांक तो प्रोग्राम न्हयच भुरग्यांकूच सगल्या तरेच्या वर्सांचे पिरायेर आसलेल्या भुरग्यांक आनी वाडलेल्यांकूय तो सगल्यांनी आमच्या तरणाट्यांक उमेद दिवची उर्बा दिवची. तांणी हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला तांकां पाटोमो दिवया म्हणजे आमचो सहकार दिवया वांटो घेवया भाग घेवया तितलेंच पुरो आमच्या भुरग्यांक ती कुशाल जातली आनी कोणें कितें आदार दिवंक सोदता आदारूय दिवं येता. आनी हे भाशेन आमचे टॅलंट्स शो कसो कितें टॅलंट्स आसात गूण आसात गूण आसात ते सोबे माजार दाखोवंक तुमकां आयच्या दिसा ती आमंत्रण करता. तो सगल्यांनी येवचें 3 वरांचेर युनिटी हॉलान म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सौर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी पुरसांव वचूंक भायर सरुया. सदांचे चालीन पयलीं भुरगीं बायलो दादले आनी त्या उपरांत कोंपरात आनी पाद्री सायबिणीची मुर्ती घेवन येतलो. हें पुरसांव वयर आदारारूच जातलें. T15 पुरसांच्या वेळार.
आसूम सायबिणीचे विणवणेन तुमचेर आशिर्वाद घालता सौर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. T48. संसाराची